वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? होप सो सगळी बरी आहा. म्हणून आयज फायनली हांवें पोक रेसिपी हाडले. पोक सोलांतले रेसिपी कोता आयज हांव. तेचे पयलीं तुमकां म्हाका ही रेसिपी दोग जाणांनी मागलोली. सो पयलीं नांव घेता बेन्स डिसोजा. तुगे रेसिपी फायनली शूट कोता. ते म्हाका 2 फावटी कमेंट मारलेलो हांवें तुका सांगलेलो मातशें राव म्हणून हांव तुगे रेसिपी हाडटा म्हणून. सो बेन्स डिसोजा एक फर्स्ट आनी सेकेंड हांवें मागलो ते मारिया आफोन्सो म्हाका कडेन मागलोली पोक सोलांतली रेसिपी. सो पोक सोलांतली रेसिपी आयज हाडल्या पळय ती हांव कशें करता तशें हाडल्या. हांव कशें ट्राय करता पळय पोकांतली रेसिपी ते तुमकां हाडल्या. तुमी घरा करून ट्राय करून चोया. तुमकां लायक जाली जाल्यार म्हाका सांगा कमेंटान. आनी आतां रेसिपी स्टार्ट करता. गायज हे पोक मांस आमगे दुकरा मांस हाडला चोवपा जाता. हे मांस आमगे दुकराचे. सो तेगे पिसीस कातूता बारीक बारीक. मांस कातरून घेयला आनी ताका थोडेशें मीठ लायता आनी दवरता. हांवें मोठे कुडके केल्या बट तुमी बारीक कुडके करूं जाता. तुमच्या हिसपान तुमी कातरिया. ओके थोडें मीठ घेयला आनी मीठ लावन दवरता तांकां आतां म्हटलें शोबत मीठ लायला आतां दवरता सायडीक. आतां तुमकां इन्ग्रिडियंट कितें कितें लागता तें दाखयता. मासा घेयले उपचिल्ले हेचो कांदे 2 घेयले. ओके आले लसूण क्लोव्स तिकी पेपर थोडी घालना. हांव घालता मातशें तिखसाणी लागून. ओके हे ऑप्शन तुमकां पेपर घालूं जाय जाल्यार घाला ना जाल्यार ऑप्शन ते. ओके रेड कश्मीरी चिली ओदी पिठो मॅगी क्यूब पयलीं मीठ लावन दवरला. सो एकू मॅगी क्यूब घायला. टेस्ट मागीर करून तुमी आनी बी घालून जाता. ओके सोलां आमगे गांवठी सोलां आनी ही सोलां हितून टेस्ट येता. ही तुमकां म्हापसा मेळटा हे सोलां. ओके म्हापसा मेळटा हे सोलां. हांवें म्हापशेची हाडली ही सोलां. ही आमकां इन्ग्रिडियंट्स जाय. मांस ऑलरेडी हांवें मीठ लावन दवरलेलें जालें 15 मिनटां. ताका ऑलरेडी 15 मिनटां मीठ लावन दवरलेलें सांगलो तुमकां मीठ लावन दवरूं जाय म्हणून. ओके सो तुमचे कडेन ही सोलां ना. ही म्हापसा मेळटा ही सोलां. सो ही फ्रायडेचीच मेळटा. हेरा दिसा मेळना. म्हापसा बाजार लागता पळय तेन्ना येताय ती. सो ती सोलां हेचोय आनी खूंय मेळटा जाल्यार म्हाका खबर ना. सोलां ही म्हापशेची हाडलेली. सो हो घाले जाल्यार टेस्ट येता. इफ ही ना जाल्यार आमगे गांवठी सोलां घालून जाता. ओके आनी मांस न्हू हें इजी पोक सोलांतलें इजी. सगलीं मांसां हें सगलें एपार एकू पाटी घालपा मांसान हालोवपाचें आनी हें करपाचें. आनी विनिगर हांवें दाखोवना सॉरी विनिगर. इफ तुमकां आमगे गोंयची विनिगर ना जाल्यार हें आमगे टॅमरन आहा न्हू टॅमरनाचें उदीक घालूं जाता. पूण टॅमरनाचें उदीक घाली जाल्यार तो टेस्ट येयना. तो टेस्ट बरो लागोना. तितून टेस्ट येयना. सो आमगे हें विनिगर मेन कशें आमगेलें. ओके सो घालून हें करपाचें. बट हांव कशें करता तें दाखयता. हांव आतां मीठ लावन दवरलेलें मांसा न्हू ते ओसाचे कुडके येता न्ही एक ओशी कितें म्हणटा न्हू. सो हें भाजून काडटा. पयलीं भाजता दाखयता तुका हांव कशें करता तें. कायलीचेर मातशें भाजून घेता. तेल बी कितें आहा जाल्यार एक्स्ट्रा तें ओसपाक आनी मागीर हें करता. सो प्रोसिजर चोया तुमी. कायल तापोवन दवरलेली सारकी तापोवन ती कायल आतां आनी मांस तें मांस मातशें भाजून घेता. म्हणजे तें एक्सेस ऑयल बी आहा जाल्यार भायर येवपा ना जाल्यार मागीर टेस्ट मातशी डिफरंट येता. तेका लागून मातशें भाजून घेता. कुडके चड मोठे केल्यार मागीर ते श्रिंक जावन धाकटे जाता. तुमकां जाय जाल्यार बारीकूय करूंक जाता पीसीस. भाजून जाले गॅस ऑफ केला. आता हांडयेन ट्रान्सफर करता. ते व्हडलो बाऊल घेयला आनी मांस भाजून तें तितून घालता. ऑयल घालता. तें उदीक घालप ना.
ते उदीक वो तेल कितें बायसल न्हू तें घालिना चुप चुपान आतां तूं ट्रान्सफर केला आहे आणि तिथे कितें वॉस भायर सोडल्यो पळय ती वॉस हिचय ते फॅट तेका मातसो हाकोन मिठू लावन दवरलेलें आनी कांय लावंक ना हलवलें न्हू सो ते भायर सोडलें घालप ना हाको मातसो घालना आतां तितून सगळें घालपाचें सामान काडलें कांदो आलें लसूण पेपर क्लोव्स सगळें घालता हांकां वोटांची सोल म्हणटाय हे वोटांची सो वोटांची सोलां हांगे गोंवटी सोलां ड्राय उद्दी पिठो कश्मीरी चिली त्यो आनी एकू मॅगी घालता कितें काय ऑलरेडी मीठ लावन दवरला न्हू मागीर टेस्ट करून तुमी हें करूं जाता लास्टा विनेगर बरें मिक्स करून घेवपाचें मिक्स करून गॅसीर दवरपाचें बंद करून दवरपाचें आनी मदें मदें अशें मिक्स करपाचें चावो मारपाचो तेल बी घालपा न्हू कित्याक तेल मांसाचें सुंगटलें सो हें आतां गॅसीर दवरपाचें रांदपाक आनी 15 मिनटांनी परतून हें चोवपाचें 5-5 मिनटांनी आनी चाव मारपाचें कित्याक उदी बी कांय घालना आतां गॅसीर दवरला आतां धापून दवरता 5-10 मिनटांनी येवन चॅक करपाचें तें विनेगर घायला तें ती हा न्हू सो आनी धापून तें स्टिमाचेरूच जातलें सो आतां थोड्या टायमान आतां ओपन केला तें आतां मातशें चावून घेवपाचें चावता चोवपा जाता की तूं तेल भायर सरलें तें कमी मांसाचें आनी परतून मातशें गो धापून दवरपाचें मागीर रेडी आहा खावपाक तूं तेल येयलें तें हांवें वयल्यान तेल भाजून काडलो तेगेलें ऑलरेडी पूण तेगे तेल मांसा तेल सुट्टात न्हू मागीर पोक सोलांतले रेडी आहा आतां ही रेसिपी तुमी घरा कोण ट्राय करा आनी मागीर म्हाका सांगल्या पुरो रेडी आहा थँक यू एवरीबॉडी से हां हां तेका नाका तो लजेलो तो तुमल्या सगळ्या थँक्यू म्हणून सोदता तुमी तेका इतू मोग दिताय म्हणून भुरगुल्याक म्हाज्या आनी सायकल चलोवपाक पांय पावनाय मेफीन हाडोवती मेफी वयचे पयलीं हाडो म्हाका ती शूट करूं टायमू मेळो ना म्हणल्यार तो आनी हांव हाडूंक गेलो तेन्ना बाय हांवें शूट करून ना म्हाज्या हातीन ऑलरेडी दुसरो एपार आहलोलो आनी मेफीच्या हातीन एपार आहलो सो प्लॅन करून आहलोलो की सायकल हाडूंक गेलो थिंग दिश्टी पडली आमकां आनी आमी गेली ती सायकल तेका आनी मेफीन व्हडली गेली मेफी म्हणून व्हडली गे
मागीर हांव उपात तो म्हणून लागती गेल्यार मागीर परतून दुसरी हाडची पडटा मग तो व्हडली घेयल्या ओके. आनी आयज तुमकां रेसिपी दाखयल्या पोकाची. सो तुका पोका रेसिपी म्हाजी कशी लागली ट्राय करून सांगा. हांव कशें करता न्हू तशें दाखयला. आजूबाजू तुमकां भाजपा नाका जाल्यार डायरेक्ट बाहेर हांडयेन सगळो मसालो घालून न्हू हांडयेन घालून बंद करून दवरूं जाता ते एक ऑप्शन. आनी हांव भाजून करता कित्याक मातशें तिगे वॉस कितें आहा तें एक्स्ट्रा जाल्यार वचपा तेका लागून तशें करता हांव. सो मागीर रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका कमेंटान सांगा. आनी आयज मातशें पणजी गेलोलें हांव, मातशें काम आसलें म्हाका तेका लागून हांव बाबा मामी आनी सगळीं गेलोलीं पूण कांय शूट करूं ना थिंगा कित्याक आमी अर्दी कामां करून येयलीं घरा. कित्याक म्हाका आतां कोरियर येवपा आहा म्हाज्या मागीर ह्या दिसान हेअर एंड स्कीन केअर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता न्हू. सो ते प्रोडक्ट्स येवपा आहाय. सो कोण ना जाल्यार घरा रिसीव करपाक. सो आमी डायरेक्ट गाडी येयली. सो मोच घेवपाक गेलो बाबा गेले. सो ते घेवंक ना उरलीं 2-3 कामां आसलो ती करून येयल्या. आनी थँक्यू सगळ्यांक तुमकां की म्हाजे व्हिडिओ लायक करता तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करता म्हणजे सगळ्या देवा काळजांचो देव बरें करूं. आनी तशेंच म्हाज्या त्या चॅनलाक तुमचो मोग दिला मग थँक्यू सो मच एवरीबडी. ती तुमी चोयल्या आसतली स्टार्टींग हांवें मीठ लावन मासा दवरलोलें आनी पीसीस आमी मोठ मोठे कातुरल्या कित्याक मागीर तें बारीक जाता श्रिंक जाता तें मास तेल तेगे भायर सुटल्या उपरांत बारीक जाता. सो तुमगे मोठ बारीक तें तुमचें डिसिजन तुमी कशें करूं सोदता तें फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग म्हणल्यार हांवें मातशें तोयाचेर तें मास भाजून घेयलोलें कित्याक तेगेलें एक्सेस ऑयल आहा जाल्यार एक्सेस कितें आहा जाल्यार तें भायर येवपा. सो तेका लागून हांवें भाजून घेयलोलें. इफ तुमकां भाजून नाका टायम ना जाल्यार नो इश्यूज तुमी डायरेक्ट मास हांडयेन घालून सगळो एपार घालून गॅसीर दवरूंक जाता. आनी थर्ड थिंग हांवें लास्टाक तुमकां दाखयलां कितलें एक्सेस तेल भायर सरलें तें. आनी अशें रॉंग वेन घेयनाका थोडी म्हणटलें एक्सेस मास न्हू तें दुकरा मास न्हू मासाचें तेल येतोलें भायर तशें कांय हें करूं ना म्हणल्यार दाखयलें तुमकां कितू तेल भाजून तरी पूण हांवें भाजून काडूनय तितूनय तेल भायर सरलां तेका लागून हांवें भाजलोलें की मातशें तरी तेल उणें जाल्या पूण म्हणून हांवें भाजलोलें तें ओके. सो आनी ती वोटाची सोलां गायल्या पळय ती म्हापसा मेळटा आनी मडगांव बी मेळटा जाल्यार म्हाका खबर ना. आमी ती म्हापशेसून हाडलोली वोटाची सोलां आनी आमगे नॉर्मल सोलां. वोटाची सोलां ना जाल्यार तूं आमी आमगे नॉर्मल गांवठी सोलां आहा तीच घालून जाता. ती वोटा सोलां घालता मातसो टेस्ट बरो येता. विनीगर म्हणल्यार आनी कितें सांगता विनीगर थोड्या कडेन ना जाल्यार तुमी आमटाचें उदीक घालून जाता. प्लस तेंच सांगूंक जाता आमटा उदीक घाली जाल्यार तो टेस्ट येयना. सो आमगे विनीगर ती विनीगराचो टेस्ट येता तो तसो कसो येयन तो आमट्या उतून. सो आमट्याचे भायर ट्राय केलो लास्ट टायम म्हाका विनीगर नाहलोली हांवें आमट्या उदीक घायलोलें पूण तो टेस्ट साप येवंक नाहलोलो. तेका लागून हांवें आमट्या उदीक घालून हांवें डायरेक्ट विनीगर घायला. सो तुमी ऑप्शन तुमगे विनीगर घायल्यार प्रॉपर टेस्ट येता. सो हांवें कितें आनी पेपर हांवें घायला मातशें तिखसाणी रेड चिली घायल्या रेड चिलीन तितू तिखसाण येयना आनी ग्रीन चिली तितून घालनाय. सो हांवें पेपर घायलोलें एक्स्ट्रा मागे हितून. सो हांवें आख्खी रेसिपी दाखयली ती हांव कशी करता तशी दाखयली तुमकां रेसिपी. होप सो सगल्या म्हाजी यूट्यूब फॅमिलीक लायक जातली मागी रेसिपी. घरा कोण ट्राय करा आनी म्हाका कमेंटान सांगा तुमगे घरा कोण रेसिपी कशी जाली ती ओके. आनी कोणें म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना ती प्लीज येवन सबस्क्रायब करा आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा ओके. आनी थँक्यू एवरीबडी की म्हाज्या सगल्या विडियोचेर तुमी मोग दिल म्हणून सगल्या चॅनल आनी दुसऱ्या चॅनलाकूय मोग दिल म्हणून तेजेरूय सबस्क्रायब केलें म्हणून हेअर एंड स्कीन केअर कोंकणी म्हणून तेजेरूय मोग दिल म्हणून थँक्यू सो मच ओके. सो ताणूं काल आमी शेवयांची रेसिपी दाखयली ती बी रिक्वेस्टेड रेसिपी. 1 म्हयनो जालो ते रेसिपी म्हाका कडेन मागलेल्या पूण आमकां टायम मेळनाहलो प्लस म्हाका हांव पावना आहलें शूट करपाक तेका लागून ती उरलोली रेसिपी. सो ती मामी कोण शूट करून हांवें विडियोचेर न्हू मामीची डॅडीची म्हाजी रेसिपी सगल्यांची हाडटलें. सगल्यांनी एक कमेंट मारलो तुजे रेसिपी म्हाज्योय हाडटलें. सद्याक रिक्वेस्टेड रेसिपीज आहाय न्हू त्यो हाडटा. रिक्वेस्टेड रेसिपी आहाय त्यो म्हाका तितू कोणा करपाक बीफ रोस्ट हांवें आजून करूं ना केन्ना. सो तो डॅडी गेलो तोगे हाडटलें. सो सगल्यांची रेसिपी हाडटलें प्लस व्लॉगिंगूय आमगे लायफान कितें जाता काय जाता तें हाडटलें. प्लस आनी एक कमेंट येयलो तो शेवयांचे हेजो आमी केंब्याचो हॉलो कित्याक घायलो काय 15 प्लेट दवरलेली आनी वयर हेंब्याचो हॉलो घायलो कित्याक तें न्हू गरम गरम आहा न्हू तेन्ना काडूंक जाय. ते गरम गरम काड तेन्ना तुका सारकें येता. तुमकां तो आवाज येयला आसतलो क्रश कसो आवाज पळय पान आमी क्रश करता तें सुकलेलें तेजो आवाज येता तसलो आवाज येयलो म्हण तसो आवाज येवपाचो आनी तसो गरम गरम काडूंक जाय. तें गरम गरम काडल्यारूच तुका बरें येता तें प्रॉपर येता. प्लस तें गरम गरम काडला न्हू सो तें प्लेटीक स्टीक जायना जावपाक लागून आमी केंबिया हॉल यूज केला. तुमकां केंबिया हॉल ना जाल्यार प्लेटीक मातशें तेल लावपा जाता स्टीक जायना जावपाक मातशें हात तें तेल ना जाल्यार मोस्टली स्टीक जायना तें चुकोन स्टीक जायत ना जायत म्हणून आमी तो हॉलो उजार केलो. सो तुका आन्सर मेळ्ळा आसतलो हॉलो हांवें कित्याक उजार केलो तो.
ना क्रास्टो प्रनावन्सिएशन रॉंग बी गेल जाल्यार सॉरी. तुका आन्सर मेळ्ळो आसतलो. तो हेजे आमी भायर केंब्याचे हॉल कित्याक गायलो तो पाकना जावपाक, कित्याक ते आमी ट्रान्सफर दुसरे भशेन करताले न्हू, काडून काडून दुसरे भशेन घालताली. ताका लागून केंब्या हॉल गेयलोलो. आनी एक कोणी विचारलो म्हाका हो खूंय मेळटो काय म्हूण तो ते हे काड तो मोस्टली न्हू फेरये फेस्ताचे फेरये आसता पळय तेन्ना येता तो. ओल्ड गोवा फेरये येयले जाल्यार ते आयडोना बायडोना येता पळय तेंकोण आसता. तो नायिल्ले फेरये बायन हांवें चोयलोलो आयडोन बी येयला, पूण ते आहा जाल्यार खबर ना. चिंचोण फेरये बायन आसता तो. चिंचोण फेरयेक हांवें चोयलोलो आयलो आमी गेलोली घेवपाक, पूण तो चड म्हारग सांगेलो म्हणून आमी तेन्ना घेवंक ना आहलो. लास्ट ह्या फेरये न्हू तेज पयली फेरये मॅफी गेलो घेवपाक, सो तो चड म्हारग आहलो सो हांवें घेवंक ना आमी त्या टायमार. सो मोस्टली तुका फेरयेर मेळटो नाजाल्यार आयडोना बी तांब्याची बी खंय मेळटा चोय तुका त्या शॉपांचेर तुका ते मेळटले ते काट ते. आमकोण हिंगाय ना थिंगाय ना ते, सो ते थिंग मेळटो शकता तुका. ओके. आनी तुमकां ओली रेसिपी जाय तर सांगा म्हाका. आनी एक रेसिपी येयलो दोदोलाची आनी बिबीक. दोदोला रेसिपी हाडटले बिबिकाची न्हू. बिबिका रेसिपी आमी न्हू तितून नॉक ती करूं ते तितलो अदमास ना म्हणटा ती जाण करूं, पूण तितू ते टायमाचेर ते कोण ते तितले हें परफेक्ट ना म्हणटा ती आपूण तितू कोणा आसून तुमकां कितें दाखयतलो आनी दाखोवपोच जायना म्हणून ती बिबिका रेसिपी तुमकां हांव दिवपाना, पूण दोदोला रेसिपी हाडटो तुमकां. प्लस म्हाका रोयाची एक ते रोयाची केक करता पळय क्रिसमसाक तेगे रेसिपी मागला. तेगे रेसिपी हांव बेगीना हाडटलें. सगळे रेसिपी लायन बाय लायन हाडटलें सगल्यांगे. ओके. आनी मातशें 2-3 दीस क्रिसमसाचे पयलींच्या क्रिसमसा पयलीं 5 दीस पयलीं सगल्यो रेसिपी क्लियर करतलें. दोदोल दोस कितें आहा ते रेसिपी आमकां कितें कारण करता ती रेसिपी तुमकां शेअर करतलें. ओके. आनी हो व्हिडिओ हिंगा काबार करता. मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. आनी सोलांतलें तुमकां कशें लागलें तें म्हाका कमेंटान सांगा. डोंट फॉरगेट सांगपा म्हाका कशें जालें तें सोलांतलें. ओके. टील देन बाय गायज.